मडगावच्या ESI हॉस्पिटलाच्या फाटल्यान आशिल्ल्या नाल्याचें बेकायदेशीर बांदकाम आतां कोळमुरांतल्या थळाव्या लोकांक त्रासाचें जावन रावला. शेडो कावन्सिलान बऱ्योच कागाळी केल्या उपरांत हें काम चालू आशिल्ल्यान कंत्राटदाराच्या वाहना खातीर नळाचें लुकसाण जालां. थळाव्या लोकांक 2 दीस उदका पुरवण जावंक ना. लोकांक त्रास करूं नाकात, शेडो कावन्सिलान मागला. फाटल्या कांय म्हयन्यां सावन शॅडो कावन्सील सेगीतपणान ESI हॉस्पिटलाच्या फाटल्यान एक बेकायदेशीर नालो बांदपा विशीं मुद्दो मांडटात, जे पब्लीक एक्झिक्युटर 81 लाख खर्च करून एक रियल इस्टेट विकासाच्या फायद्या खातीर हातांत घेता अशें सावयन सांगलें. असो एकूय अधिकारी उरूंक ना जाचे नदरेक हो घोटाळो आमी हाडूंक ना, पूण सगळे स्पश्टपणान आडनदर करतात अशें दिसून आयलां अशेंय तांणी फुडें सांगलें. आयकात. आमी हांगा कोलमोराड आसात ESI हॉस्पिटला फाटल्यान आनी सगळ्यांक खबर आसा आमी एक इश्यू सामके कन्सिस्टंटली रेज करीत आसा रिगार्डींग कन्स्ट्रक्शन ऑफ नाला जो आसा ऑलरेडी हितून ताका शिफ्ट करपाक फॉर रियल एस्टेट पर्पज एट द कॉस्ट ऑफ पब्लीक मनी ही आमी रेज करीत आसा. आनी त्याच कामांतल्यान हांगा काल कांय पयरूय म्हण खबर ना पायप फुटले जेन्ना हांगा JCB आनी ट्रक्स मुवमेंट चलताले तेन्ना आनी ते पायप फुटले कारणान ह्या सायडीन कोणाक उदक ना आतां. काल साकून ना उदक. आज एक सायड हें केल्लें आहा ओपन केल्लें आहा आनी पूण आजून पासून फूल फोर्सान येवना आजून. आतां आमी सांगपाक सोदता हें तुमी तुमचे पर्सनल फायद्या लागून जें करता तें लोकांक कित्याक सफर जावपा जाय. आनी आतां सांगपा मातशें सुकार आहा म्हण कळ्ळें का हांगा पायप फुटलो म्हण आनी हें ओवरफ्लो जातालें तें दिसतालें. पावसां तरी हांगा हें पायप फुटला ओवरफ्लो जाता उदक म्हण कांय कळपा ना सारकें. आनी आतां तें काम सुरवात केलां रिपेर करपाक. सो आमकां फक्त एकूच जाय की हें जें तुमचे फायदा करपाक सोदता तें लोकांक मातशें त्रास दिनाकात. समजला कितल्या लोकांक त्रास जाल्ले आहा कित्याक सकाळीं भुरग्यांकूय त्रास जाता, कोणागेले कमर्शियल हें आसात इस्टॅब्लिशमेंट्स आसतात तांकांय बी त्रास जाता उदक ना जाल्ले कारणान. आमी सांगपा म्हळ्यार कंडेम करता की हें जें असले कारस्थान हांगा चल्लें आसा कोणाकूच पडून गेलें ना. आनी मडगांवच्या आमदाराक सांगपा म्हळ्यार ताजी रिस्पॉन्सिबिलिटी कित्याक हें ताजे थ्रू हें इलिगल काम चालू आसा हांगा पब्लीक मनी मोडून 81 lakhs मोडून. आनी आमी इवन चीफ मिनिस्टराक बरयले उपरांत सुद्दां हाजेर एक्शन जायना हें कित्याक तें आमकां आजून पासून समजिकाय मेळना. मागता हेजेर हें सारकें लक्ष घालचें आनी लोकांक तरी सफर जावपाक दिवचें न्ही गव्हर्मेंटान आनी कन्सर्न ऑथॉरिटीन. थळाव्यांच्या म्हणण्या प्रमाण एक ल्हान रेस्टॉरंट चलयता आनी उदका पुरवण बंद जाल्ल्यान तांकां आपलें रेस्टॉरंट बंद दवरचें पडलें. ताका लागून ताका लुकसाण भोगचें पडलें. जाल्यार संबंदीत अधिकारी फकत वेंचणुकेच्या वेळार वाड्यार भोंवतना दिश्टी पडटात. जेन्ना लोकांचे प्रस्न सोडोवचे पडटात तेन्ना कोणाकूच पळोवंक मेळना. उदका पुरवण उपलब्ध नाशिल्ल्यान जेवण रांदप लेगीत कुस्तार जालां. आयकात थळाव्यांचे गाराणें. I have my restaurant over here, and I suffered yesterday because of this, and I had to shut down my restaurant. And where's the concerned authorities? Ekit kotai. I mean, only during the election time they can see everything. त्यामुळे सगळे होडोय कोणागे भाटां दुर्गां सगळे सारको थाय. After that, not to be seen anyway. So the MLA or the councillors, I mean, हुया है सगळे. Why do they act blind? So please look into this matter. It was very disappointing for me to see that the concerned authorities have not taken action. We did not have the proper water supply. It was like very difficult for us. I have a younger sibling who goes to school. And like इतू difficulties जाता because उदक आमकां रांदपा मेळना, रोप धुवपा मेळना. आनी लायक 2 दीस जाले बरें वत आसलेलें रोप सुकोवंक पासून घालूंक मेळना आमकां. कितू रोप आमी धुयनासलो दवरलो. काल आमी जेवण भायर हाडपा पडला बिकॉज ऑफ दीस. And like because of Savio, like आमगे like whatever difficulties आहाय तो सॉल्व करता. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार.